कर्नाटकान म्हादयचे उदक आडोवची न्ही अशें गोंय कन्नड महासंघाच्या अध्यक्षान सांगल्या उपरांत आतां कन्नड धनगर समाजाचे अध्यक्ष शरण मेती हांणी लेगीत म्हादयचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हांची भेट घेवपाचें थारायलां। गोंयांत 5 लाखां परस चड कन्नड वेवसाय करतात, ते खातीर म्हादय वाचोवपाक हांव सदांच गोंयकारां बरोबर रावतलों अशें शरण मेती हांणी सांगलें। माझे स्टँड असे असतले ऑन कलसा बंडोरा डायवर्जन ऑफ वॉटर कर्नाटक आणि गोंयान ते चालू आसा मुद्दा तेका आमी गोंया खातीर रावतले। गोंयान आमी रावता, पयलेच सांगला आमी गोंयचे कर्मभूमी आसा, आमी जेवता खाता पिता गोंयचे। आमी गोंया खातीर आमकां उदक जाय म्हणून आमी मागतले, जाय पडल्यार आमी स्ट्रायक आनी प्रोटेस्ट करतले हेजे बद्दल। आनी मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मईक वचून आमी मेळपाचे तयारीन आसा। ताका एक मेमोरंडम दिवन आमचे उदक गोंयकाराक लागून सोडपाचे आमी ठरयलां। लोक कित्याक आमी हांगाच आमचे कर्मभूमी आसा, आमी केन्ना बरेपणान आनी कश्टपणान आमी रावपाक जाय गोंया खातीर। आमी हांगाच सगळे खाता पिता सगळे हांगाच आहा न्हू, ताका लागून आमी आतां उदक आमकां जाय हांगा, नाजाल्यार कशे सगळे इतले लोक आमी हे करतले। ताका लागून आमी सक्षम आसा आनी गोंया खातीर कश्टानूय आमी रावतले, प्रोटेस्टूय करतले, जाय जाल्यार गोंयकाराक वीथ दॅम वी आर देर फॉर दीस कलसा आनी बंडोरा डायवर्जन ऑफ वॉटर।